भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा खूप बरे दिसता। आज आम्ही प्रचाराक सुरुवात केली। आज आमच्या प्रचाराच्या कार्यक्रमात आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितभाई आरोलकर आणि सगळी केरी पंचायत सरपंच धरती नारोजी आणि बाकीचे पंच मेंबर तसेच काल आमच्या वांगडा कोरगावची पंच अनुराधा कोरगांवकर ही उपस्थित आशिल्ली। आमकां भरघोस असो प्रतिसाद आसा। कालूय आमी बरी भोवली आनी आयजूय तुम्ही पळयल्लें आसतलें की सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा आणि भाईंचो तर सपोर्ट आसा। सगळे BJP आणि MGPचे अलायन्स असल्या कारणान त्यांच्या सगळ्यांच्या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्याच्या जीवार माझा विजय हो निश्चित आसा। डेव्हलपमेंटाची कामं आम्ही करतलीच। म्हणजे आमचे सरकार केंद्राने नरेंद्र मोदींचे सरकार आसा आणि आमचे गोंयान आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार आसा आणि तसेच आमचे युतीचे आमदारूय आसा जितभाई आरोलकर त्यांच्या मार्फत आम्ही कामं करतली। आयज आम्ही कोरगांव गांवांत आसात आणि आमचे अलायन्स पार्टनर भारतीय जनता पार्टी त्यांचे उमेदवार जे मनीषा कोरगणकर त्यांच्यानी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरवात केल्ली आहे आणि अलायन्स असल्या कारणान आमची जबाबदारी आसा की तांकां निवडून दिवपाक। त्या प्रमाणे आयज आमी हांगा येयल्यात आणि एंटायर आमची केरयेची पंचायत 7 मेंबर आमच्या वांगडा आयज हांगासर आसात त्यांच्या वांगडा तांकां सपोर्ट दिवपाक आणि केरयेच्यानूय तेंच्यांनी आयच्यान जबाबदारी घेतली फूल फ्लॅश तेंच्यांनी काम आपलें स्टार्ट करपाक। तेका आमचे मनीषा कोरगणकराक शुभेच्छा दिता की तेंच्यांनी जे डोर टू डोर कॅम्पेन म्हाका दिसता हरमला तेंच्यांनी कवर केला, केरये कवर केला आणि आता ऑलमोस्ट अर्दे कोरगांव कवर केला आणि त्या प्रमाणे ती जी कार्य करता काम करता डोर टू डोर वचून म्हाका दिसता प्रतिसाद दिसा दीस वाडत आसा आणि आयच्यान हांवेनूय तेंच्या वांगडा कॅम्पेनिंग सुरवात केल्या। म्हाका दिसता आनी उत्साह आमच्या कार्यकर्त्या भितर येयला। खूब दीस जाले की भायर कितें चलता भायर सरान अशें जाल्लें। आमी मोरजी आमकां मतदारसंघ दिल्ल्या कारणान मोगो पक्षाक आमी त्याच्या भितर चड बिजी आसलेले। आयच्यान आमची कॅम्पेनिंग सुरवात जाल्या आणि त्याच प्रमाणे आयज आमी सपोर्टाक हांगासर कोरगांव भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाक गेले। मागता सगळ्यांकडे जे केरी, पालये, हरमल, कोरगांव हे 4 गांव आहा सगळ्यांकडे मागता की आयज जे सरकार काम करता गोंयान म्हणजे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आपले कार्य आपले राज्या खातीर करता आणि केंद्रांतल्यान आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे तेंचो सपोर्ट आदाराक आमच्या गोंया चलता। म्हाका दिसता आयज आमची जबाबदारी आहा जी आमदार म्हणून हांव काम करता मांद्रे मतदारसंघात तशीच आमची आयज जबाबदारी आहा ZP लेवलीचेर आमची प्रमाणे आमी आमचें काम करतले आणि डेफिनेटली हांव एश्युअर करता की भारतीय जनता पार्टीची उमेदवार मनीषा कोरगणकर 100% निवडून येतले आणि सगळे वांगडा आमी येतले। आयज आमी कोरगांव विलेजान प्रचाराक कालच्यान सुरू केल्लो आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचो केंद्रानूय BJP सरकार आसा आणि गोंयानूय BJP सरकार आसा। केंद्रान आमचो मोदीजी थंय बसलेलो आसा तसोच आमचो गोंयान आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर बसलेलो आसा आणि हेजे हात बळकट करच्या खातीर आयज आमकां BJPक निवडून हाडपाक खूब गरज आसा। आयज आमकां BJP पार्टीन बरो कॅन्डिडेट दिलेले आसा आमची टीचर मनीषा कोरगणकर। हांव सगळ्या आमच्या कोरगांवच्या ग्रामस्थांकडे वोटरांकडे जे आमचे कार्यकर्ते आहा BJPचे त्यांच्या कडेन एक आव्हान करता की BJPक सपोर्ट करून आमच्या मनीषा कोरगणकराक बहुमतांनी निवडून हाडपाचे आणि आमच्या CMचे हात बळकट करपाचे। आमच्या गोंय राज्याचे BJP सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सरकार चलयताचे हात बळकट करपाचे इतकें सांगता। आयज कोरगांवसून हे कॅम्पेन चालू केल्लें आसा। म्हाका दिसता केरी पालये तेंच्यांनी ऑलरेडी कवर केला आणि हांव लोकांक इतकेच हात जोडून मागूंक सोदता जे लँड माफिया आसात कोरगांवान जे जाल्ले आसा लँड माफिया तोळी जाल्ले आसा तेंच्या पासून लोकांनी सावधान रावपाचें। कित्याक तर म्हणटा फाल्यां ग्राम सभेक अशेंच जाता की हे प्रोजेक्टाक हे दिता म्हणजे रोड वयर रानांनी घरांना ते रोड करता आनी कितें करता हेंच्या पासून सावध रावपाचें कोरगांव करून जेणे करून आमकां ग्राम सभेक आड मारपाची पडची ना। एक जालें। सेकंड मनीषा कोरगणकरांचे हांगा कोरगांवान बरें हें आसा आनी ते 100% BJP हे कॅन्डिडेट म्हणून निवडून येतले आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की BJP कॅन्डिडेटाक निवडून हाडा की केंद्रानय सरकार BJPचो आसा राज्यानय सरकार BJPचो आसा आणि जे कोरगणकर आमचे दवरल्या ते ZP BJPचे सेकंड थर्ड म्हणजे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंजिन म्हणतात पळय BJPचे कोरगणकर बाय काडल्या उपरांत
कामांय बरी जातली आनी लोकां कडेन सगळ्यांक एक आव्हान करता एकदां की BJPक जिखून हाडपाचें. नमस्कार, आयज आमी कोरगांव गांवांत येयल्ली आसा. तर आमच्या मनीषा कोरखणकर BJP कॅन्डिडेट हाका सपोर्ट करपाक लागून. तर भाईन आमकां सांगलें की तुमी आयज भायर सरात आनी तांकां आमच्या सपोर्टाची गरज आसा, ताका लागून आयज आमी भायर सरलेली आसा. सो मनीषा कोरखणकराक आमी सपोर्ट करतली आनी ती जिखूनूय येतली. थँक्यू. भारतीय जनता पक्षाचो माजी मंडळ अध्यक्ष. गोंय राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, केंद्रांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, अशें हे डबल इंजीन भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा. आनी ह्या सरकाराचो जर आमी पुरेपूर फायदो करून घेतले जाल्यार ह्या मतदारसंघांतलो झेडपी जो उमेदवार आसा भारतीय जनता पक्षाचो, म्हाजी भयण मनीषा कोरखणकर, हेका आमी निवडून हाडपाची काळाची गरज आसा. आनी ह्या आमच्या उमेदवाराक जर आमी निवडून हाडले तरच आमी जी आमच्या मतदारसंघातली कामां आसतली, जी झेडपी जिल्हा पंचायत मेंबरां अंडर येता, ती आमी हक्कान खंय तरी आमच्या सरकारा कडेन मागून घेवन ती करूं शकता. तशेंच आयज आमी ह्या मतदारसंघात काम करतना आमच्या बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार आसात. त्याच्या खानाक खान लावपाक काम करपाक आमच्या बरोबर म्हगो पक्षाचे सुद्दां आमदार आसा. 2022 जी मतां भारतीय जनता पक्षाक पडली आनी जी मतां म्हगो पक्षाक पडली, त्या दोनूय मतांची एकी जातली आनी ती मतां आमच्या भयणीक मनीषा कोरखणकराक हे फावटी निश्चित पडटली हे तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिता. आनी आमी आयज कॅम्पेनींग करतना आमकां खंयच दुबाव ना, आमकां जाय थंय प्रतिसाद मेळटा. आमी कोणाच्या घरान गेल्या उपरांत त्या घरांतली सुद्दां एक बायल मनीस, जाणटी मनीस आमच्या बरोबर फुडें येता आनी आमच्या भयणीक सपोर्ट करता. आमचो जो उमेदवार आसा हो निश्चित बहुमतांनी निवडून जातलो आनी आमच्या गोंय राज्याचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हात आमी नक्कीच बळकट करतले अशी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याच्या वतीन आशा व्यक्त करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी आयज कोरगांव मनीषा कोरखणकराक सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा आनी आमी जीत भाईचे कार्यकर्ते, त्या खातीर जीत भाईचे मत आहा की तिका भरघोस मतान निवडून हाडपाची आसा आनी त्या खातीर आमी फुडलें काम सुरू केल्लें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.